प्रितीच्या बाबा म्हणिल्लो लांब इतिहास जेजूच्या कश्टा मरणांचो आमी आयकला. आयज पुर्तुगेज भाशेन म्हणटाले हांव रामांचो आयतार, कोंकणी भाशेन म्हणटा हांव ताळयांचो आयतार, इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव पाम संडे. आयज आमी भितर सोदता पवित्र सातोळ्यान, द मोस्ट होली वीक आमच्या धर्मांत. आनी हे सुमान कितें कारणाक लागून पवित्र? What is it that makes this week the most holy week? कारण ह्या सुमानांत आमच्या धर्माचे व्हडले गूट आमी नियाळटा. The great events in the life of Jesus, the mystery of salvation, सोडवणेचे गूट आमी नियाळटा. And that is what makes this week holy. हे सोडवणेचे गूट ह्या सुमानाक पवित्र करतात. आनी खंयचे ते गूट? जेजूचे निमाणें जेवण, जेजूचे कश्ट मरण आनी जेजूचे पुनर्जिवंतपण. तिनूय एकूच जाल्ल्या भाशेन. आनी हो जावन आसा पास्कांचो गूट, जेजूचे पास्क. पयलें जेजूचे जेवण, निमाणें जेवण, द लास्ट सापर. हे निमाणें जेवण न्हय दुसरें पूण दुसऱ्या दिसाक शुक्राराक कालवारच्या दोंगरार कितें घडटलें आसलें तेंच जेजू मेजार करता. कालवारच्या दोंगरार इट वॉज अ ब्लडी सॅक्रिफायस. तोच सॅक्रिफायस उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजून 12 आपोस्तलां बरोबर निमाण्या जेवणार केलो. जी कुरपा, जी सोर्गीची देणी देऊन येताली कालवारच्या दोंगरार, तीच देणी, तीच कुरपा त्या 12 आपोस्तलांच्या जेवणात हाजीर आसली. आनी तीच कुरपा आयज आमी मिस कोत्ता तितलेय पावटी हाजीर जाता. आमी हे जेजूच्या जे गूट, निमाणें जेवण, कश्ट मरण, जिवंतपण, इट इज नॉट जस्ट अ मेमोरियल. उगडास कोत्ता आमी, इतलेंच न्हय, तेज्यान उगडास करून काबार जायना. ताका इंग्लिशीन उतर आसा, ताका म्हणटात रिएनॅक्टमेंट. पोत्तून जाता. कालवाराचो योद मिसाचेर पोत्तून जाता. बेश्टो उगडास न्हय तो जेजून केल्लो तो, पूण तेच जेजूचे मीस आल्ताराचेर दर पावटी पाद्री मीस कोत्ता तेन्ना हाजीर जाता. म्हणजे सगली जी कुरपा कालवारच्या दोंगरार देंवताली ती दर एक पाद्री मीस कोत्ताना थंय देंवता, हाजीर आसा. All that we need to do is to make it our own. जी कुरपा दर मिसांत आसा ती आमी आमची करची गरज. जितले भावार्थान आमी मीस कोत्ता, जितले भावार्थान आमी मिसाक हाजीर आसा, तितली कुरपा सोर्गींची जोर आमचेर देंवता. जेजून कितें म्हणलें? घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स.
ताचो अर्थ कितें? What is the meaning? घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. That means Jesus is breaking himself for others. मिसांत जसो याज्ञीक उंडो मोडटा, कोमिनांव मोडटा आनी लोकांक वांडटा, ताचो मिनींग जेजू आपणाकूच मोडटा आनी आपणाची कूड आनी जिवीत मनशाक दिता. मनशाक जिवीत मेळच्याक आपणाचें जिवीत जेजू दिता. So whenever you attend a mass, remember it is also an invitation for each one of us to break ourselves for others. Dor ek miss tu misant wanto घेता, तूं बेश्तो मिसाक आयकूंक वचना. आदले तेंपार म्हणटाले हांव मिस आयकलें तुवें, आतांचे तेंपार मिस आयकोपाचें न्हय, मिसांत वांटो घेता. पार्टिसिपेशन इन द मास. आयकोतालो तें काबार, आयकोपाचें कांय ना. तूं मिसांत वांटो. यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मास ऑफ क्रायस्ट. मिसांत तो तुका वांटो आसा, तूंय तातूंत आसा भितर. मिस कोत्ताना फकत पाद्री कोत्ता तशें न्हय, तूंय मिस कोत्ता, तूंय त्या मिसाचो वांटेली. आनी तुका दर मिसांत जेजू आपयता तुजें जिवीत मोडूंक पेल्या पासत. जेन्ना जेजू जेवणा मेजावेलो उठलो आनी कितें म्हणलें, कितें केलें, तोस्तांत उदक घेतलें आनी शिसांचे पांय धुले. आनी जेजून म्हणलें, तुमी म्हाका गुरू म्हणटात, टिचर म्हणटात, तर हांव तुमचो गुरू जावन तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशेंच करात. डू इट लायकवायज. हांवें केलां तशें तुमी करात. सो एवरी मास is an invitation for us to break ourselves for others. तुजें जिवीत, म्हजें जिवीत आमकांच म्हाकाच न्हय. We are for others. Otherwise, our life has no meaning. हांव तर म्हाकाच, हांव म्हजेच फॅमिलीक, म्हजेच कुटुंबाक जाल्यार व्हरतूच ना आमच्या जिविताक. जेजू संवसारांत आयलो दुसऱ्या पासत. जेजू कुर्सार मेलो दुसऱ्या पासत. तूं आनी हांव क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आमकां आनी दुसरी वाट ना. वी आर फॉर अदर्स. कालवारच्या दोंगरार, कुर्साच्या पलंगार जेजून आपली भेट केली, सोडवण दिली आमकां. आनी कोणाच्यान सोडवण दिवंक जायनासली काय? आनी कसलोय उपाय नासले? जेजूकूच संवसारांत येवंक जाय आसलो. ही देवाची मांडावळ, हो देवाचो प्लॅन. पूण एक सोत खंयच्याच मनशाच्यान मनशाची सोडवण करूंक जायनासली. There was no way. Man could not save himself, nor could save other men, because all of us landed into sin. जशें आदी जायते फावट तुमकां सांगलां, एका खोल खोल खोंडान जंय वयर येवपाक पावंडे नात, कसलोच उपाय ना, फोंडांत पडलेल्या मनशाक वयर सरूंक जायना. पूण वयर कोण आसा ताणें सोकलाक पडलेलो आसा ताका वयर उबारूंक जाता. आनी जेन्ना आखेच मनशाकूळ, द होल ह्युमन रेस sinned in Adam, आदामाचें पातक सगल्या मनशांक लागलें, तर मनशा कडेन सोडूंक जायना. Hopeless situation. And in this hopeless situation, देवाच्या पुतान कूड घेतली. कित्याक? मनशान पातक केला, त्या पातकाचें फारीकपण मनशानूच दिवंक जाय. आनी मनशाचें पातकाचें फारीकपण मनशानूच दिवंक जाय देखून देवाचो पूत आपुणूच कूड घेता.
मनीस जाता आनी मनशाच्या पातकांचे फारीकपण कुर्साच्या पोलोंगार दिता. And that's not the end. जेजू कुर्सार मेलो सगळें काबार जालें तशें न्हय तें. तिसऱ्या दिसाक जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाता. If Jesus had died and did not rise back to life, we would continue in our sins. The victory of Jesus lies in the resurrection. पातकाचेर देंवचाराचेर जेजून जैत वेले मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. आनी हे फेस्त व्हडल्यांतलें व्हडलें फेस्त. There is no other feast in our religion as great as Easter. मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाला अशें आयकलां आनी आपणाचेच पदवेन जिवंत जाला. देवाचो पूत तो देव म्हणटूच आपणाचेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. आनी अशें द विक्ट्री ऑफ जीसस against the evil, the devil, is complete. So the resurrection is the completion of Jesus' victory. तर हे आमचे सोडवणीचे गुट समजून घेवया. ह्या दिसांनी जेजूचें निमाणें जेवण, जेजूचें कोशमरण आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण एज इफ इट इज वन युनिट, एकूच जाल्ल्या भाशेन आमी बरे भाशेन ह्या दिसांनी समोर उमया. देव आमकां कृपा दिवं. जी कृपा घेवन येयला ती कृपा तुजी आनी म्हजी आनी आमची जावं म्हूण एकामेका पासत हे मिसांत मागुया.